तू मागीर तू याडीनच अजय नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन ही बारीकशी इंटरव्यू आसतली कारण सध्या आमी मायकल लोबो हांकां परत एकदा मेळटा ऑन हिज इलेक्शन ट्रेल. फर्स्ट ऑफ ऑल सेटल जाल्ले काँग्रेसीन ऑर यू आर स्टील हॅविंग दॅट हँगओवर ऑफ BJP? तशें कांय ना. एकदा भारतीय जनता पार्टी आमी सोडली आनी दुसरे पक्षान प्रवेश जाले म्हणजे आमचे आदले पार्टीचे नाते जे आहा ते काबार. आता इट्स अ न्यू बिगिनिंग. आर यू फिलिंग एट होम इन काँग्रेस ऑर एडजस्टमेंट चालू आसा? एडजस्टमेंट तशें कांय ना ते. वी हॅव टू फील एट होम wherever whichever new party when you go in, but it's a long journey with BJP. 15 years 15 वर्सांनी आमी आयज काँग्रेस प्रवेश केलो. परतून आदी काँग्रेसीन आसले, परतून काँग्रेसीन आमी पावले. इट इज ऑल द विश ऑफ द पीपल. लोकांचे विश म्हणटा पळय ते अशें आसलें आनी गोंयकारांचे आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी. दिस वॉज डन बिकॉज ऑफ गोवा. पीपल ऑफ गोवा गोंयकारा खातीर मायकल लोबो काँग्रेसीन जॉईन जालो. जेंच्या खातीर की चिंततले की आमी खंय आसा. आमी सद्या आसा थिवी मतदारसंघान आनी थिवीचे आमचे काँग्रेसचे उमेदवार अमन लोटलीकर हांगा आसा. सो जस्ट टू यू नो रिकॉग्नायज हीज प्रेझेन्स हियर. सेकंडली आज शपथ घेतली अमन, ताणें बी घेतली आसतली शपथ. अशी वेळ आयल्या की शपथी घेवचे पडटा देवा मुखार व्हरून उमेदवारांक की सांगचें पडटा की देववचन तर हांव काँग्रेस सोडचो ना, मागीर ह्या देववचन आनी त्या देववचन आनी त्या देववचन करचें पडटा. ना तशें ना तें. पळय ही पाळी कित्याक येयली तेन्ना आमी आसले BJPन. काँग्रेसची सरकार येवपा खातीर 17 उमेदवारांक जिखयले लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी. 17 3 जिखयले गोवा फॉवर्डचे गाळी मारून आमकां, BJPक गाळी मारून. 3 जिखयले MG पक्षाक आमकां गाळी मारून, BJPक. इंडिपेंडंट जिखले 3 ते आमकां गाळी मारून. सो सरकार कोणी करूंक जाय आसलो? काँग्रेसीन. काँग्रेसीन आसले 5 जाण मुख्यमंत्री जे दावा करपी कॅन्डिडेट जिखलेले 5 जाण. तर नांवां तेंची घेयना, सगळे जाण आयज सोडून गेले. एकटोच उरला आमचो बाब दिगंबर. 4 जाण सोडून गेले. आतां हांव कित्याक उलयता हें सगळें? त्या 4 जाणां खातीर सरकार काँग्रेसचो जावंक. तेणी 24 वरां लायली CLP लिडर करपाक, तरी जावंक ना. आनी ते 24 वरांनी आमी मनोहर पर्रीकाराक हाडून मुख्यमंत्री केलो. पण विशय तो ना. विशय हो आसा की ते 4 जाण सोडून बाकीचे जाण दॅट इज अ टॉपिक. सी द मेंडेट वॉज गिवन फॉर काँग्रेस पार्टी. आतां हांव कॅन्डिडेट जिखला, म्हाजे लोकांची भरपूर हें आसले अपेक्षा की हांव कितें तरी आतां सरकारान येवन करतलो म्हणून. आतां ते लोक जे आसले ते लोक आनी आमदार म्हणटा की आमकां रुलिंगान आसपाक जाय आसलें. आमी ऑपोजिशनान उरले. कित्याक उरले? आमच्या लिडरांक लागून. हे जे लिडर आसले काँग्रेसचे तेंचे खातीर आमी ऑपोजिशनान. हे 10 जाण गेले ते जस्टिफाय ना. आय एम नॉट जस्टिफायिंग शपथ ती 10 जाणांचे. No, I am not justifying that, but the party should be serious. Our leader should be serious to form the government because it is the game of numbers. तुझ्याकडे नंबर आहा जाल्यार तू रुलिंगान. तुझ्याकडे नंबर ना तू ऑपोजिशनान बस. आनी जर तर गोंयचो लोक म्हणटा ऑपोजिशनान बस जाल्यार ते सगळे रावपाचे. हे म्हाका हांव ठामपणी सांगता तुका. काँग्रेसचो कोणूच फुटान वयचो नासलो. ते सगळे ऑपोजिशनान रावपाचे. जर तर तांकां 10-12 सीट दिल्ले वा 14 सीट दिल्ले जाल्यार तांकां एक सिग्नल टू स्टे इन ऑपोजिशन. बट दे वर गिवन द मॅन्डेट टू बी इन द रुलींग अँड they could not stay in the ruling because तेंचे भितर एकवट नासलो. आयज सगळे जाण आमी गेल्या. आमी देवाला कडेन प्रमाण जाल्या की आमी फुटचे ना. कित्याक आमी हें म्हटलां? कित्याक लोकांचो विश्वास जो आसलो हो काँग्रेसी पार्टीचे वयलो गेल्लो. काँग्रेस पार्टीचे वयल्यार वचोंक ना तो विश्वास. ते जे लिडर आसले काँग्रेसीन तेंचे वयलो विश्वास गेलो. आयज ते ना. हांव गोंयच्या लोकांक सांगूंक सोदता आयज जे पार्टीन आमी आयज येयल्ले आहा, जे पार्टीन आमी येयल्ले आयज काँग्रेसीन, काँग्रेस पार्टी बरी.
तितून ते लिडर आसले ते गेले, जे कोफुजांव करपी लिडर, जे मुख्यमंत्री जावंक सोदताले ते लिडर गेले. पण आता सध्या उमेदवारी दितनाच अशा लोकांक कित्याक दिल्या जांकां तुमकां वचून देवा मुखार प्रमाण जावचें पडटा? ना, तशें युजली ना. अशा लोकांक दिवप जांकां लॉयल्टी आसा आनी जे ना, केन्ना लॉयल्टी वचचे ना. सगल्यांक आसता, लॉयल्टी सगल्यांक आहा. आणि हे उमेदवार जे आहा ते आमी लोकांक दाखोवन दिल्या की दीज आर द पीपल हू we have given the candidature. Once they win, they have they taken a vow today that they will not go anywhere, no matter what is offered to them, whatever. हे जी शपथ घेवपाची आसा पळय आनी इट्स कॉपीड फ्रॉम गोवा फॉरवर्ड पार्टी, तांणी थंय ना, वचून बीजेपीक हें केलें. भितरलो एक आमदारान सांगलें की आपूण फक्त उबो आशिल्लो, ताणें कितें कारण घातलें तें खबर ना म्हणून तो बीजेपी जॉयन जालो. सो डज दीस एक्चुअली हॅव एनी वेटेज? See, गोंयचो लोकांचो विश्वास जो आहा हो आमी जिखोवपाकूच जाय. विश्वास केन्ना करता लोक? जेन्ना म्हणटा विश्वास केन्ना करतले? जेन्ना आतां काँग्रेस पक्ष फुडलो सरकार करतले, 100% करतले. कित्याक करतले? की हे बीजेपीन गेली 5 वर्सांनी, स्पेशली गेली 2.5 वर्सां मनोहर पर्रीकरची डिमायज जाल्या उपरांत जे कितें केलां कारस्थाना, गोंय होलसेलान इकप, होलसेलान किल्लो पासून आमचो इकून काडलो. जो आमचो स्वतंत्र सैनिकांचो किल्लो जिंगा हाडून सगळे स्वतंत्र सैनिकाक घातलेले, 25 कोटी सेंट्रल गव्हर्मेंटान दिवन तो आमी बरो तेजे रिनोवेशन आनी सगळे बांदकाम परत घट केल्ले, कॅनन्स तेजे सारके केल्ले. होच किल्लो काडून हे काडून कोणाक तरी दिवंक सोदताले. They wanted to give it in wholesale for 99 They years. already given it to No. It is not. You see the agreement now. now it is for maintenance. Now it is only to run that sound and light show. पण आता First- वताले लोकांक आडयताले थंय, टिकेट लायताले, हे सगळे करताले. I want to give one guarantee to the people that all these things what they have done in writing, this will be all cancelled. It will be cancelled. Of course, आता फाल्यां 100%. काँग्रेस This should remain with the people of Goa. So- All these हे आमचे दायज, हे आमचे हेरिटेज, हे आमचे रिचनेस, ही आमची गिरेस्काय गोंयची, ही लोकांच्या हातीन वचोंक पारना. दिल्लीकारांच्या हातीन ना, मुंबयकारांच्या, कोणाच्या हातीन ना. हे आमचे गोंयकारांच्या हातीन आसपाक जाय, सरकाराच्या ताब्यान आसपाक जाय. तितून भरपूर पयशे आहा, इनकम भरपूर आहा, रेव्हेन्यू खूब आहा. तितून भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज आहा. ओके, काँग्रेसी बाबतीन उलयता आसतना TMC कडेन मदीं हें जें चल्लां आतां की एलायन्साक ऑफर दिली ना दिली, घेतली ना घेतली, बिटवीन चिदंबरम एंड महुआ, बिटवीन चिदंबरम आनी तो अभिषेक बॅनर्जी. वॉट इज युअर रिएक्शन टू दॅट? See, I think TMC was trying to replace the Congress party in Goa, is what they had in their mind, that there is a space for another political party to come in Goa. Let us replace the Congress. So what was that space? That space was of the Congress seats. So they thought that Salsette is a easy target. So they lock, stock and barrel, they purchase all those Salsette MLAs what was there with the Congress party. तुम्ही पळयला आसतले ते, आनी नांवां घेयना तेंची, गेले तांकां सारके होलसेलान इकते घेतल्या. डायरेक्ट हो चार्ज म्हाजो की नथींग कम्स फ्री. आमी रुलिंगानसून सारके हे जी पार्टी फ्रेश आसली, परतून फ्रेश पार्टी, न्यू बिगिनींग, एकूच आमदार आसलो, ते पार्टीन आमी येयल्या. आनी हे TMCन जे गेल्या हे होलसेलान तांकां इकते घेतल्या. एक गजाल, प्रताप सिंग राणे should contest from Pori according to you on Congress ticket. If not he, then who should be contesting? See, Pratap Singh Rane is a very, very senior person. Now he's gone up to that mark of 50 years completing as a legislator. And I don't know what is in his mind, but I seriously think that he doesn't want to contest. अशें म्हाजे मनान अशें येता. He doesn't want to contest. I don't know now who is going to contest over there in that seat. Congress will retain that seat. No, Congress will field the candidate. Now it is with Pratap Singh Rane and his family to decide. Now because his son is with BJP, his son's wife is going to contest over there on the BJP seat. So it depends on Pratap Singh Rane whom he is going to field and how much he will work sitting at home over the telephone to gain support over there. उत्पल पर्रीकरान जे स्टँड घेतलो, डू यू वेलकम इट?
Utpal Parrikar had to take that stand to say that he is the son of Manohar Parrikar, and he always wanted to join politics, but his father's thing was one, like तेजे मनान आसलें की आपूण आसा सर आपलो पूत येवचो ना, हे तेजे मनान आसलें. आपूण मुख्यमंत्री, आपूण डिफेन्स मिनिस्टर जालो तरी तेणें चेड्याक आपले पॉलिटिक्सान हाडूंक ना. तेणें सिद्धार्थाक चान्स दिलो बसपाक इलेक्शनाक, आनी कोण आसलो आपल्या चेड्याक बसोवपाचो. हे एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स थोडे आमी शिकलेले आहा मनोहर पर्रीकरा कडसून. सो तो आयज तेजो चेडो जो येयल्लो आहा, is some people in the BJP doesn't want him to come up. Some people doesn't want another Parrikar in BJP. So ती लॉबी एक आहा BJP पार्टीन, ते लॉबी खातीर आमी भायर सरलेले आहा. सेम लॉबी खातीर ही लॉबी जी आहा ही तुका केन्नाच वयर सरोंक दिवची ना. आनी स्पेशली सेम लॉबी मनोहर पर्रीकराचे चल्याक स्पेस थिंगा कांयच ना. तेका बेश्टो एक मेंबर कसो दवरलेलो तेंच्यांनी, तेका ते भितर मिटिंगेक बसून आपयनासले, तेका केन्नाच फोन असो नासलो की आमची आयज मिटींग आहा तुमी या. सो यू एग्री विथ वॉट ही इज डुईंग, यू एग्री की बाबा केला ते सारकें केला ताणें? 100% सारकें केला. तेणें इंडिपेंडंट जो बसपाक जाय, तेणें आपल्याचे बापूय जे सिटार आसलो आनी तो टील द एंड ही सर्वड ऑल द पणजेकार्स. आतां इट डिपेंड्स ऑन देम, बिकॉज आमचे पार्टीचो कॅन्डिडेट आहा थिंगा एल्विस गोम्स, काँग्रेस पक्षाचो. Now it depends on the whether he is going to contest independent. He has said I am contesting. He has to file his he'll get lot of pressure. He'll get pressure from Amit Bhai Shah. He'll get pressure from Prime Minister Narendra Ji Modi. Phone calls will come to him not to contest, because he is son of a tall leader. He is son of a leader who proposed that Narendra Modi should become the Prime Minister of this country. His father had proposed. He had proposed in the resolution of the of the meeting. सेंट्रल कमिटीची जी मीटिंग असता, जी हे असता ऑल इंडिया 2014 मेरिटसन जाल्ली ती ते मिटिंगीन ते 14 नो 13 ती. ओके. आणि ते मिटिंगीन तेणे प्रपोज केले की इलेक्शन कमिटीचो इन्चार्ज और इलेक्शन कमिटीक हेड करपी शुड बी नरेंद्र मोदी. हे तेणे प्रपोज. सो आता उत्पल रावतानी एंड यू थिंक दैट ही इज अ गुड कैंडिडेट, जाल्यार व्हाय इज काँग्रेस कॉन्टेस्टिंग अगेन्स्ट हिम? व्हाय डोंट सी that is the decision of the Congress, Goa Pradesh Congress Committee and AICC, All India Congress Committee. हे तेंचे डिसिजन आहा की पणजे कॅन्डिडेट घालचो म्हणून. आता उरलें आनीक दीस. लेट अस सी इफ Utpal Parrikar is contesting or not. But I give him my best wishes. Not support. As Michael Lobo from his own village, from his father's own village. Parrikar though. That surname of theirs is from Parrikar. So I wish him all the best, because I had great respect for his father, and his father handpicked me to join BJP. So we support him. He had handpicked a lot of people. हे जे आयज ग्लेन तिकलो बीन आहा BJPन उरल्या, सो कॉल्ड कितें म्हणटात तेंकां ते baptized, double baptized people who are still there in BJP. Double baptized. Yeah, double baptized म्हणटा हांव. कित्याक BJPन हेंकां वाट दाखयल्ली आहा. आतां तेणी आपलो स्टँड समतो चेंज केलो. जे ते हितून आसले एक मार्गान आसले मनोहर पर्रीकराच्या, तेणी आतां मार्ग दुसरो धरलेलो आहा. ही ती दुसरी एक लॉबी आहा पळय ती BJPन, तेच्या मार्गार आहा हे. उत्पल पर्रीकराक सपोर्ट करतलो काय ना? मायकल लोबो वचून थंय लोकांक सांगतलो काय ना की उत्पलाक that time will tell. Let Utpal Parrikar file his candidature. Let Utpal Parrikar's form be accepted. Let Utpal Parrikar be a candidate in Panjim. Then we'll see. ओके. उत्पलाची आनी एक गजाल आसा विच गोज अगेन्स्ट यू. तो म्हणटा की मिस्टर एंड मिसेस पोरये आनी वाळपय, मिस्टर एंड मिसेस केपे आनी सांगे, मिस्टर एंड मिसेस लोबो सिओली अँड कलंगूट, फॅमिली राज म्हणटा आपलो डॅडी आशिल्लो जाल्यार वूड हॅव नेवर अलाउड. हांव एक तुका सांगूंक सोदता, एक सिंपल गजाल पळय.
जोर तर तुजी बायल काम करता यू कॅनॉट स्टॉप हर. काम करता म्हणजे कितें, शी इज ऑलरेडी देर इन पॉलिटिक्स. शी इज अ पंचायत मेंबर, शी इज अ सरपंच, शी इज अ महिला चीफ, शी इज वर्किंग. हाऊ कॅन यू स्टॉप हर फ्रॉम ग्रोईंग? If you don't want family politics, then I should step back and allow her to continue. And if she has got so much of support, then she should continue. But not like others, like थिंगासून हाडले आनी दवरली थिंगा. अदर्स सांग, नाव सांग. आता नाव ते तुका सांगपाची गरज ना. Others सांगतो ना, कोण अशे सांगता? अदर्स आता दुसरे कॅन्डिडेट आहा ते कॅटेगरीन येता, तेणी कांयच काम करूंक ना. तिका ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोंक पासून ना, कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवंक पासून ना. त्या मनशाक हाडून धरप आनी लोकांक सांगप ही म्हाजी बायल म्हणून तूं तिका मत मार, हें रॉंग. सो काम केला आणि थिंगासोर जो तर तुजे हे आहा ते बायलेचे एक्सेप्टन्स आहा जाल्यार वाय इट शूड बी स्टॉप्ड. ओके, लास्ट फ्रॉम माय सायड. मायकल लोबो जिखता कलंगूट. सगळे जाण एकठांय जाला तुज्या अगेन्स्ट. That people of Kalangut will decide. I cannot say that. You are talking about everyone winning. You are not sure about yourself. See, my winnability is with the people of my constituency, and I have always not told them that I am doing this. I have always heard them. ते जे कितें म्हणटा ते हांवें आयकलां आनी हांवें डिसिजनां घेतल्या. आनी एक मनीस उलयता ते हांव आयकना केन्ना, दोन मनीस उलयता ते आयकना, ग्रुप उलयता ते आयकना. वेन पीपल इन मार्स इज टॉकिंग, मास सगळे लोक एकठांय जावन जेन्ना उलयता, ग्रुपांनी जेन्ना लोक उलयता, नाक्याचेर जेन्ना लोक उलयतात, दुकानाचेर जेन्ना लोक उलयता, चायेच्या दुकानाचेर लोक उलयता, तेन्ना ह्यो गजाली सारक्यो आयकपाक जाय तुवें कान दिवन. आनी त्यो गजालींनी म्हाका कळलें की गोंयान बदल जाय म्हणून. कलंगुटाक बदल नाका, गोंयान बदल जाय. त्या खातीर मायकल भायर तुजे ओपोनंट त्याच म्हणटा नवो काळ जाय, नवी सकाळ जाय, ते बदल जाय म्हणटा. पळय हांव एक सांग तुका, एक सिंपल गजाल उलोवया आतां. कॅन महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी or Goa Forward Party, which is a party of Goa, can go to Bengal? Can they go to Bengal and say we want to contest election? Can they say? I want to say ask a very simple question. BJP was never in Goa. They came to Goa long back and they established and they won. Yes. So, for which you represented. No. 15 No. BJP is a national political party. After MGP's slow exit, BJP was strengthened in Goa by a leader called Manohar Parrikar. Everybody followed him. I followed him. That is why we are in active politics today. So Now the so-called leader demise and his son was just roaming from pillar to post to get a ticket. जे मायकल लोबो आणि हे ग्लेन टिकलो फिकलो जे हा हे ते फाटल्यान आमी आसताले मनोहर पर्रीकराचे, आमकां तिकेट म्हणजे आमी काम केल्ले पार्टीक थोडे आनी आमकां तिकेट. मनोहर पर्रीकर कूड ओन्ली डिसायड द तिकेट. तेजे चेडे काय तिकेट डिनाय करना आनी हे सगळे उग्गे आहा. ग्रास मारता, हे ग्रास बूट पॉलिश करपी हे लोक जाल्ल्या, हे फटींग लोक आपलो फायदो पळयता. ह्या लोकांक घरा धाडपाची गरज आयज. खुबशे जाण आहा अशे ग्रास मारपी. आमी ग्रास मारिना, आमी लोकां वांगडा आहा. लोक कितें म्हणटा पळय थिंगा आहा आमी, गोंयचे हिता खातीर आमी. आयज गोंयकारांक कितें जाय, आयज गोंयकारांक BJP नाका. त्या खातीर आयज आमी भायर सरलेले आहा. आनी हे ग्रास मारपी जे लोक आहा, हे जे BJPन ती लॉबी आहा, तांकां हे ग्रास जे मारता तांकां लोक घरा धाडपाचे आहा. हे हांव इतले सिंपल वर्ड्सांनी तुका हांवें एक्सप्लेन केलें. ग्रास मारपी बूट पॉलिश करपी लोकांक घरा धाडपाचे आहा. देव बरें करूं. तुम्ही डोर टू डोर करता आसतना लास्ट क्वेश्चन अगेन, तुम्ही शिवोलेय वचून डोर टू डोर चालू करतले? हय, सगळ्याक करता आमी. आख्खे बार्देजान करतात, तिसवाडीन करतले. आमकां खंय पार्टी काम दितले थिंगा आमी वयतले, डोर टू डोर करतले, थोडे लोकांक कन्विन्स करतले, लोकांक हात जोडून मागतले की ह्या फावटी तुमी बरो सरकार हाडा. तुमकां जाय पळय ती कामां जातली, तुमकां जाय पळय ती. आमकां जाय पळय ती न्हू, आमदारांक जाय पळय ती न्हू, पॉलिटिकल पार्टीक जाय पळय ती न्हू, BJPक जाय पळय ती न्हू. BJP लोकांचेर हाडून घालता. बाबा आमी तुमकां हें दिता, डबल ट्रॅकिंग दिता,
आमी सगळीं झाडां कातरतले आनी हिंगा व्हडली फॅक्टरी घालतले. So all three projects you are going to cancel? 100%. Opposition from Goa. 100%. Old Goa सारख्या हेरिटेज सायटाचेर 100% तो स्ट्रक्चर मोडोसर आमी उगी रावचे ना. No more sunburns? See, we have never spoken about Sunburn. Sunburn is an entertainment event which happens only for 3 days. It happens and it goes. It has happened for so many years. It's not only Sunburn. Any entertainment event which will bring revenue to the state of Goa and will give employment opportunities to our people, why it should not be welcomed? I want to know this. Sunburn is welcome. Yeah, of course it is welcome. कोविड There is मात nothing वचपाक wrong. येता म्हणसर. ना ना तेन्ना पासून कोविड वयतले ह्या फावटी सनबर्न जावचें ना म्हणून आय एम द ओनली पर्सन हू स्पोक. बाबू ना ना that is not sunburn, that is a small event, hardly with 2000 people. ओके, देव बरें करूं सर, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले मायकल लोबो. ते म्हणटा की हे फावटी काँग्रेस मेजॉरिटीन येतले, जे ग्रास मारपी म्हणटा ते BJPन ते पडटले आनी उत्पल पर्रीकराक टिकेट दिवपा जाय आशिल्ली ती दिवना. वी आर स्टील वेटिंग वर्ड फ्रॉम यू लेटर ऑन की उत्पलाक सपोर्ट करतले काय ना ते. सी हांव एक सांग तुका, बाय हार्ट आमचो उत्पल पर्रीकर तेणी दिवंक जाय आसली टिकेट. कावजानसून सांगता हांव तुका, कोणी दिवंक जाय आसली? जे बापायन तेजें योगदान दिलां हे पार्टीक आनी खंय नासलेली पार्टी वयर हाडून इतले वयर दवरली. तेच सांगता तुका, हे जी लॉबी आहा भितर ही काबार करून उडयतली ती पार्टी. आतां आमकां फरक पडना, आमी ऑलरेडी काँग्रेसीन पावले आनी हे जे उरलेले जे आहा ते पार्टीन ते थिंगासोर आतां अस्वस्थ जाल्ले आहा. हांव कोण म्हणटा, मनोहर पर्रीकराचे हँड पिक्ड बॉयज अस्वस्थ जाल्या भितर. तांकां खबर ना खंय धांवपाचें पळय ते आतां रावल्या थिंकींग दॅट वी आर आमी सारके BJPसून भितरसून हे जाल्ले आहा म्हणून, म्हणजे वी आर बॉर्न इन BJP अशें तांकां दिसता तांकां भितरल्यान. पूण भायल्यानसून ते जाणा की आमची बॅरिंगां सगळी हाडलेली आहा म्हणून. सो ते आतां दाखयता की आमी स्ट्रॉंग, आमची पॉवरफूल, आमी वी हॅव टोड द लायन ऑफ दॅट हार्डकोर. हे आतां आहा पळय ते हार्डकोर जे एक लॉबी आहा भितर, ती हार्डकोर लॉबी. ते तुका कोणाक कॅर करिना, ते तुका बुलडोज करून उडयता सगळे. कितें आहा तितले बुलडोज. हेंकां आतां खबर ना खंय धांवपाचें पळय ते. इलेक्शन जावन सगळे पोव मारतले, एकदां पडले सगळे पोव मारतले, 2 दीस बडबडटले, तिसऱ्या दिसा लोक हिसोत्तले हिंगा एक कंट्री आसले काय म्हणून. हिंगा एक कंट्री आसले ते पासून हिसोत्तले. इतली परिस्थिती. 100%. विच हाऊ मेनी नंबर्स यू गिव फॉर BJP? नॉट मोर दॅन 9. नॉट इवन 2 digits. 9 येवन शिरकतले ते बीन जाल्यार कोण जिखतले? पार्टी जिखची ना. जे लिडरा फाटल्यान लोक आहा ते जिखतले, पार्टी जिखपाची ना. आणि काँग्रेस 22 मे 22 प्लस. हे नारो आमचो, नारो आमचो. तेणे 27 पावलो, हांवें नारो आमचो परतून हाडलो 22 2020. देव बरें करूं. तुम्ही पळयता द हब एनकाउंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसाईट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स RDX Goa. कीप वॉचिंग अस.